प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 वोड 44 ते 45 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू करतालो तितले विशीं सगळ्यांक अजाप दिसताले तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्रायेन तुमी ही उतरां घोट मनान दवरात. मनशाचो पूत मनशांच्या हातांत पडचो आसा. पूण ताणें सांगलें ते समजूंक नात. पूण ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानांक तें लिपोवन उरलें. आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंकूय तांकां भें दिसतालें. भाव भयणीनो, आयज शिवर्तमान जें वाचलां एकदम ल्हान शिवर्तमान. आमी फकत 2 वडी वाचल्या. पूण आयज भाव भयणीनो, जेजू आपल्या शिसांक कितें म्हणटा. तो म्हणटा, चोत्रायेन तुमी ही उतरां घोट मनान धरात. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, तो सांगता आपल्या शिसांक, चोत्रायेन तुमी ही उतरां, म्हजी उतरां घोट मनान धरात. मनशाचो पूत मनशाच्या हातान पडचो आसा. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ही उतरां आपल्या शिसांक सांगता, तो कितें म्हणटा की मनशाचो पूत मनशाच्या हातान पडचो आसा. म्हणजे जेजू आपल्या शिसांक सांगता की जेन्ना तो मनशांच्या हातान पडचो आसा, मनीस कितें करतले, कितें कितें जातलें जेजूचें. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयल्लो, देंवचाराक ह्या संवसारान अधिकार आसलो. कित्याक आदामान पाप केल्लें म्हणून. आनी आतां देंवचाराक ह्या संवसारान अधिकार आसलो म्हणून आतां देंवचार मनशांक आपल्या प्रमाणें चलोवपाक, आपल्या प्रमाणें करपाक तो आतां तांकां ताळयो घालतालो. आनी देखून हो लोक जो आसलो त्या वेळार जेजूचेर आड येतालो. कित्याक जेजू आयल्लो संवसारान, तो देव आसलो, तो देवाचो पूत आसलो. तो संवसारान येयल्लो देवाच्या उतराची सजमणी दिवपाक, ही बरी खबर दिवपाक. तो आमचे भाशेन तो ह्या संवसारान आमच्या पातकां बसत मरपाक तो येयल्लो. आनी स्वर्गीचो बाब जाणो आसलो की जेन्ना तो ह्या संवसारान येतलो आसलो आनी तो आपली देवाची उतर परगट करतलो आसलो, लोक ताचेर आड येतलो आसलोच म्हणून. कित्याक देंवचार ह्या संवसारान ताका अधिकार आसलो म्हणून. आनी आतां भाव भयणीनो, जेजू शिसांक सांगता, तो म्हणटा मनशाचो पूत मनशाच्या हातान पडचो आसा. आनी पयलें सांगून दिता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयल्लो, तो कित्याक येयल्लो. तो आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवपाक येयल्लो. तो देवाचो मेंढरो आसलो. आनी तो आपलें जिवीत खुर्सार भेटोवन आमच्या पातकांचें बोगसणें आमकां मेळोवपाक तो ह्या संवसारान येयल्लो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो ह्या आपल्या शिसांक सांगता की मनशाचो पूत मनशाच्या हातान पडचो आसा, तो फकत एक पाटी म्हणिना, कितले पाटी सांगता तांकां. तो म्हणटा, चोत्रायेन तुमी तुमच्या ही म्हजी उतरां घोट मनान दवरात. कित्याक जेन्ना हें घडटलें तुमकां कसलीच भिरांत आसची ना. कित्याक हें जें घडपाचें आहा तें घडपाचें आहा. कित्याक देवान म्हाका ह्या संवसारान धाडला हें म्हजें काम करपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक सांगता, तो सांगता कित्याक ताका ताजो संबंद आपल्या बापाशी घोट आसा. तो जाणो की ताजें काम ह्या संवसारान आमचे पासत मरपाक. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी सगळीं जीं आमी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणटा, आमी म्हणटा जेजूचे शीस म्हणटा, आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमी म्हणटा जेजूचो मोग करता, आमी इगोर्जेन वेता, आमी मागणे करता, तेज करता, मिसाक वेता, आमी उपास करता, आमी भिकाऱ्यांक दान दिता, सगळें बरें करता. आमी आजून पासून जाणो आमी खरेंच ह्या संवसारान कित्याक आहात तीं. चड जाणां आमी ह्या संवसारान आमी दीस काडटा म्हणटा आमी. आयलो दीस सकाळींचो रात जाली, न्हिदता पोत्तून उठ्ठा आनी आमी आमचो दीस आनी आमचे म्हयने आमची वर्सां अशींच फुडें गेल्यान आनी आजून पासून आमकां कळोंक ना की आमी ह्या संवसारान कित्याक जाणात, कित्याक लागून आहात म्हणून. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमी आतां देवाचीं भुरगीं जाता.
आनी जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता, देवाची येवजण आसा आमचे पासत, बरी येवजण. तो ह्या संवसारान आमकां धाडला कित्याक तोच आमकां धाडटा आपलें काम करपाक. पयलो आमकां आपल्या मोगान भरपाक, आमकां आमच्या पातकांचे बोगसणें दिवपाक, त्या उपरांत आमचो संबंद घोट करपाक, आनी संबंद घोट जाल्या उपरांत आतां आमी ताजें काम करपाक. भाव भयणीनो, आमी कितें तें काम तें आमी नोको जाल्यार खंय कोत्तले आमी? आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां हे देवाचें उतर वाचपाक, ताजें नियाळ करपाक, हे मनान आमच्या दवरपाक, आमच्या मनाची नडसणी करपाक, आनी देवाचें उतर स्वता करपाक आमच्या जिवितान पाळून. आनी जेन्ना आमी पाळटा तें देवाचें उतर, आमी विश्वासी रावता जेजूक आनी ताच्या उतरा पासत, आतां देव आमकां आपली येवजण आनी जें आमकां थारायलां तें आमकां कोडीत कोत्ता, आमकां सजमणी दिता. आनी आतां आमी देवाचें काम करपाक, हें जें आमकां धाडलां, जे जेजून ह्या संवसारान येयल्लो खुरसार मरपाक, तेच भाशेन आमकां खुरसार मरपाची गरज ना. जेजू खुरसार आमचे पासत गेलो, पूण आमकां हें देवाचें उतर करपाक खरें आमी जेजू सारकी जावपाक पयलीं आमी जेजू सारकी जावंक जाय. जेन्ना आमी ताजें उतर आमी आयकता आनी आमचें आत्म नवो जाता, आमच्या मनाची नडसणी करून आतां आमी जेजू सारकी जाता दिसान दीस. आनी तेजे उपरांत जेन्ना आमी दिसान दीस जेजू सारकी जाता, आतां आमी जेजू भाशेन आमी उलयता, जेजू भाशेन आमी आमचें जिवीत सारता, तेन्ना भाव भयणीनो आतां आमी बरी खबर जेजू भाशेन दुसऱ्यांक दिवंक पावता. आनी तांकांय स्वर्गीच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आमी फुडें सरता. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां आयज ह्या आमच्या कामाची, ह्या येवजणी, ज्या देवाची येवजण आमच्या पासत, ज्या कारणा लागून आमी ह्या संवसारान आसा, ती सजमणी आमकां मेळपाक आनी देवाचें काम, देवाचें उतर आमच्या जिवितान पाळून ही सजमणी घेवन आतां आमी देवाचें काम करपाक. भाव भयणीनो, आयज आमी ह्या देवाच्या उतरान चिपकून रावुया, ह्या उतराचेर नियाळ करुया, हें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाळुया. खरेंच देव आमकां ताजी येवजण, जें काम आमकां ताणें सोंपून दिलां तें आमकां कोडीत कोत्तलो आनी आमी करूंक पावतले. हांव पवित्र आत्म्या उद्देशी आयज तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडाराक जेजूची कृपा, आमच्या सगळ्यांच्या पापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमकां सगल्यांक हांव